फुडल्या 4 वर्सांत गोंय कोयर मुक्त करून पाचव्याचार करतलो अशें आश्वासन पंचायत मंत्री माविन गुदिन्होन दिलें। तशेंच पंचायत लेगीत ह्या संदर्भात कोयराचो प्रश्न सुटावो करपाक यत्न करता। गोंयकारांनी गोंय नितळ दवरपाक स्वता कडल्यान सुरवात करपाक जाय अशें माविन गुदिन्होन म्हटलें। आता 134 पंचायत जे उरला 23-24 आमी कंप्लीट करतले, पूण सरकारान केले म्हूण जायना। सरकारान तुमकां इक्विपमेंट दिले म्हूण जायना, मशिनरी दिले म्हूण जायना, बेलिंग मशीन दिले म्हूण जायना। तुम्ही प्रयत्न करपा जाय सेग्रिगेट गार्बेज करून वेट आनी ड्राय कलेक्शन पयले सारकें जावपा जाय। ड्राय गार्बेज तुमचे गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन तुम्ही धाडून दिता। वेट गार्बेज कशी मॅनेज करपाची तुमकां पद्धतशीर आमी सारकें एक्सप्लेनेशन दिवन तुम्ही करपा जाय। आनी हे तरी तुम्ही SOP स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर सारकें फॉलो केले जाल्यार एक सारें मेळटा ऑन वेट गार्बेज। म्हणजे इट इज अ विन-विन सिच्युएशन फॉर प्रोमोटिंग ग्रीनरी। कोण झाडां लायतले ते सारें तुम्ही यूज करतले हे भाशेन जावपा जाय। हो एक मिशन मोड जावपा जाय। खरें म्हणटा तें गोंयान क्लीन दवरप म्हणल्यार यू हॅव टू येस इट इज माय जॉब, माझें तें काम म्हूण तुवें चिंतपा जाय। प्रत्येक पंचान चिंतपा जाय म्हाजो वॉर्ड सगळ्याहून नितळ म्हाजो सगळ्याहून पंचायत एरिया हे सरपंचान चिंतपा जाय, डेप्युटी सरपंचान चिंतपा जाय। हे चिंतल्यारूच म्हाका दिसता खूब आनी खूब बदल येतलो। हे फक्त सरकार करतलो, म्युनिसिपालिटी करतली, पंचायत एज अ बॉडी करतली जावपा ना। तुमी लोकांचो इन्वॉल्वमेंट करून घेवपा जाय, नाल्यार गोंय जे इतले लोक येता व्हडल्या प्रमाणान ते येवपाचे म्हणजे तितले व्हडल्या प्रमाणान येवपा ना, कित्याक गोवा इज डर्टी म्हणटले। आमी प्रत्येक जाणान तरी ही जबाबदारी घेतली जाल्यार म्हाका दिसता गोंय सारकें निवड आनी बरें जातलें।